मोगाच्या बाबडीनो जो हांव आशिल्लो जाकोबाचो भाव आनी दोगूय खारवी मनीस जेन्ना ताका जेजू आपोवणें आयलें ताणें आपलें वावर आपले बापूक सगळें सोडून जेजू पाटलाव केलो. तो एक मोगाळ खूब मोगाळ लागशिल्लो अपुरबायेचो जेजूचो शीश आसलो. ताणें आमकां जेजूच्या जिविताची खबर व्हड खोशयेन सांगल्या आनी ही बरी खबर तो आपल्या जिवितांत जियेलो. पयले वाचपांत जो हांव जेजूच्या रोमाच्या जिविताचेर आनी शेवटाचेर लक्ष घालून आपलो अनुभव जेजू सोबें दाखोवन करता. ताणें जेजूक पळयलां, ताचें उतर आयकलां, ताका नियाळ्ळां आनी हातांनी संस्पलां. तो देवाचो सोब अशें तो आमकां सांगता. शुभ वर्तमानांत आमकां 3 भासांचे जबाब मेळटात. मागदलेनाची मारिया जेजूची समाधी उक्ती आसा आनी जेजू ना तितलेंच भायल्यान पळयता. पेद्रू बारीकसाणेन पळयता आनी सगळे शिंपलोल्या वस्तूंचेर आपली नदर घालता. पूण जुआंव भावाचे नदरेन सगळें पळयता. आमी आमचें जिवीत जुआं सारकें सारून आनी आमच्या जिविताचें कोस दूख जेजूच्या दोळ्यांनी पळोवंक आयज आमी खास देवा लागीं मागुया.